सगळी उभी राहून विसाचे सुरवातेक गायन गावूया. पवित्र आमची सभा 8:23 पान 11 823 पेज 11. पवित्र आमची सभा ओची देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयचे आमी हांगा देव मंदिरांत जमल्या केरीत भाशेन मागुया आंतोनियो कार्वालो हाच्या आत्म्या पासत. तेच परी मागुया एलिसन नाझारेथ, नायगन कोरिया आणि एस्पेरान्सा वेगस जो आपलो वाडदीस मनयतात. आनी किरीतपणी आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. आयज किरीत भाशेन मागुया ह्या फामिली पासत. सर्वितो नोरोना, कॉन्ड्रॉन आनी त्रिशा, सेर्तोरियो आनी शेरियान, ब्रांकिना वारेला, आयडा मुखर्जी, मारिया दिविना गुदिनो, लुडिनो गोम्स, जेम्स ब्रागांसा, मारिया डिसोजा, क्लिंट आनी सुप्रिया, क्रिस्टोवान फुटाडो आणि उलिसेस वालिस. तेच परी आमची पातकां आमी ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावंक. आमेन. सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को, क्रिसा काकूत को, प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसोन आसलेले वरती देणी तुवें तयार केलें. सर वस्तूंनी आनी सर वस्तू परस ओदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची कालसां तुज्या मोगान पेटय. आनी हे परी आमचे आशे पुरती तुवें बासयलेली देणी आमकां फावो जावं.
हे आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सांगाता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. फुडाऱ्यांच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पराक वायट दिसतालें ते इस्रायलाच्या पुता दुवांनी केलें आनी बाल देवाची ती सेवा करूंक लागली. फुडाऱ्यांच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पराचो दूत आयलो आनी ऑफ्रा गांवांत एका सिंदूर रुखा पोंदा बसलो. हो रूख आबेजारांतल्या जोआसाचो गिदियोन ताचो पूत आपलो गोव मिद्यानकारांक दाखयना जावन तो बातयेंत मोलतालो. तेन्ना सर्वेस्पराचो दूत ताका दिश्टी पडलो. ताणें म्हणलें, सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. बोलिश्ट झुजारिया. गिदियोनान जबाब दिलो, म्हज्या दोनया म्हाका बोगोस, पूण सर्वेस्पोर आमचें सवें आसा जाल्यार आतां हें सगलें आमकां कित्याक घडटा? सर्वेस्पोरान इजिप्तांतलीं आमकां भायर काडूंक नात? अशें म्हणून आमचे पुर्वज व्हड व्हड अजापांची खबर आमकां सांगताले. ती सगलीं अजापां आतां खंय आसात? सर्वेस्परान आमकां आतां सोडल्यांत आनी मिद्यानाच्या ताब्यांत केल्यांत. हें आयकून सर्वेस्परान ताचेर नदर मारून म्हणलें, आतां तुका मेलोल्या बोलान वच आनी मिद्यानाच्या हातांतलो तूं इस्रायलाक निवारतलोय. तुका धाडटा तो हांवूच न्हय? गिदियोनान जबाब दिलो, म्हज्या दोनया म्हाका बोगोस, पूण म्हज्या खोशी इस्रायलाची सोडवण करूंक जाय. मानासाचे सगल्या कुलां मदें म्हजें कूल बोव असोक आनी म्हज्या कुटुंबांत हांव निमाणो म्हूण तूं बरें जाणाय. सर्वेस्परान ताका असो जबाब दिलो, हांव तुजे बराबर आसतलो आनी मिद्या एकूच मनीस जाल्ले परी तूं ताचो भस्म करतलोय. आनी गिदियोनान ताका सांगलें, हांव तुका मानवला जाल्यार तूंच म्हजे कडेन उलयता म्हूण म्हाका एक खुणा दी. हांव तुजेशी परतो येता म्हणसर तूं पयस वचूं नाका म्हूण हांव तुजे कडेन मागतां. म्हजें धान हाडून तुजे मुखार दवरतलो. आनी ताणें जबाब दिलो, तूं परतो ये पर्यान हांव रावतां. गिदियोनान वचून एक बोकुडलो तयार केलो आनी एक माप भर पीठ घेवन खमीर नासलोले उंडे केले. ताणें एका पांटुल्यांत मांस घालें आनी एका आयदोणांत सोप घालो आनी सगले सिंदूर रुखा पोंदा हाडून दवरले. तो लागीं पावता सर्वेस्पराच्या दुतान ताका म्हणलें, हें मांस आनी खमीर नासलोले उंडे घे आनी खडपाचेर दवर आनी तांचेर सोप वोत. गिदियोनान तशें केलें. सर्वेस्पराच्या दुतान आपल्या हातांत बोडी आसली ती घेवन त्या मांसाक आनी खमीर नासलोल्या उंड्याक लायली. त्या खडपांतलो उजो भायर सरलो आनी ते मांस आनी खमीर नासलोले उंडे उज्यान लासून उडयलीं. आनी सर्वेस्पराचो दूत ताचे दोळ्या मुखावलो नांच जालो. तेन्ना तो सर्वेस्पराचो दूत म्हूण गिदियोनाक गमलें आनी ताणें म्हणलें, आय सर्वेस्परा म्हज्या दोनया, हांवें सर्वेस्पराच्या दुताक रूप पळयला. सर्वेस्परान ताका जबाब दिलो, शांती तुका, भिवू नाका, तूं मरचो नाय. गिदियोनान ते सुवातेर
सर्वेस्पराक एक वेदी बांदली आनी शांती दातार सर्वेस्पोर अशें तिका नांव दवरलें. देवाचें उतर हे देवाचे वडूकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. म्हणुया, सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर सांगता तें चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपले पोरजेक, आपल्या भक्तांक सगळ्या काळजान आपणाशी परततल्यांक शांती. जबाब: सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विश्वासीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गार्थान आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब: सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी कोत्तलो आनी आमची भूंय जातोली सुफोळ पिकाल. नीत चलून येतोली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतोली शांती. जबाब: सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. उद्गाराक उबे रावया. सर्वेस्वराचो, 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 सर्वेस्वराचो. केदें व्हरतें उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचे. आमी ग्रेस जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ. सर्वेस्वराचो, 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 सर्वेस्वराचो. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, ग्रेस्त मनशाक सुर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक कठीण जातलें. होय, आनी एक सांगता, गिरेस्त मनशाक सुर्गीच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उंठाक सुयेच्या बिड्ड्यांतल्यान वचूंक अदीक सोंपें. हें आयकून शिस्त तोठाकले. तांणी म्हणलें, तशें जाल्यार कोणाक थारोन मेळत? जेजून तांचेर नदर मारून म्हणलें, मनशां कडेन हें जायना, पूण देवा लागीं सगळें जाता. तेन्ना पेद्रू उलयलो. ताणें ताका म्हणलें, पळय, आमी सगळें सांडलां आनी तुजो पाटलाव केला, तर आमकां कितें मेळटलें? जेजून ताका सांगलें, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, नव्या संवसारांत मनशाचो पूत आपल्या वैभवाच्या शिंवसनार बसतलो तेन्ना म्हजो पाटलाव केला ते तुमी 12 शिंवसनांचेर बसतल्यात आनी इस्रायलाच्या 12 कुळांचेर अधिकार चलयतल्यात. आनी जाणें म्हज्या नांवा खातीर घर दार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां वो शेतां बाटां सांडल्यांत, तो एकाक 100 घेतलो आनी सासणाचें जिवीत ताचें दायज जातलें. 100 जाणां पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं आनी निमाणीं तीं पयलीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखणी तुका क्रिस्ता.
प्रितीच्या भाव भयणीनो, जशें आमी आयच्या वाचपांत आयकलां, पयलीच वोड जी सुरू जाता, हांव तुमकां खरेंच सांगता, ग्रेस्त मनशाक सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक कठीण जातलें. तर जेजू अशें कित्याक म्हणटाय काय? जेजू गिरेस्तकायेचेर आड आसा काय? जायते फावटी जेन्ना आमी जियेता, ह्या संवसारांत आमी जियेतना जायते फावटी गिरेस्तकायेक लागून आमी जियेता, जायते आमी पुजावन दवरता. आनी जेन्ना जायते आमी पुजावन दवरता तेन्ना एक घोंडी आमच्या जिवितांत घडटा की आमी देवाक सोडून पयशांचेर भावार्थ धरून आमी चिंतता पयशे देव म्हणून. आनी जेन्ना पयशे आमच्या जिवितांत देव जातात तेन्ना खरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां आगोड लागता. आनी ताका लागून जेजू म्हणटा, उंटाक पर्यंत सयेच्या भिंडेंतल्यान वचूंक सोंपेपण मेवतलें. आतां ही वस्त जेजू तांकां कित्याक लागून सांगता? जरी तर शाराचीं दारां आसलीं, शाराचीं दारां जायते फावटी उदकी सकाळच्या आदेसाक आसतालीं आनी रात सोंपले उपरांत हीं दारां बंद जातालीं. आनी कोणूय तर शारांत भितर सरूंक सोदतालो जाल्यार एक ल्हान दार आसलें त्या व्हड दारा सायडीक, आनी हें दार रातचें उदकें आसतालें. आनी कोणूय मनीस भितर सरूंक सोदतालो जाल्यार ताणें वडो घालून भितर सरूंक जाय आसलें. तेच परी ताचीं जनवरां, जे ऊंट आमी आयकल्यात, ऊंट इतलें व्हडलें जनवार आसून त्या उंटाक पर्यंत आपल्या दिमेर वचून त्या दारांतल्यान भितर सरूंक पडटालें. आनी ही वस्त जेजू आपल्या आयकोतल्यांक सांगता की उंटाक पर्यंत सोंपेपण मेवतलें न्हय म्हूण गिरेस्त मनशाक. कित्याक गिरेस्त मनीस दुडवांचेर आपलो भावार्थ धरून आसता. पूण जेन्ना देवान आमकां रचल्यांत, किरीतपणी देवान आमकां रचल्यांत, ताचेर आमचो भावार्थ धरून आमचें उणेपण जें आमी आमच्या जिवितांत भोगता, जें कितें आमी करूंक सोदता, ताचेर आमी पातयेवंक. आनी जेन्ना आमी देवाचेर पातयेता, व्हड घडण्यो आमच्या जिवितांत घडटात. आनी जशें पयल्या वाचपान आमी आयकलां, गिद्योन जरी तर तो म्हणटा आपल्या कुडींतलो असोक्त मनीस, असोक्त कुडींतली आमी कशी परी आमी मिद्याना आड वचूंक शकता. पूण दूत ताका म्हणटा, तूं वचून मिद्यानाचेर झूज मांडटलो आनी तूं जैतिवंत जातलो. आनी जेन्ना तूं जैतिवंत जातलो तेन्ना कळून येतलें की देवान तुज्या जिवितांत एक व्हड घडणी घडून हाडल्या. तो तुजो भावार्थ, तुजें आसणें फकत देवाचेर आसूंक गरज. तर जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत हें क्रिस्ती जिवीत आमी जियेता, देवाचेर आमी पातयेवन जियेता काय? देवाक आमी मानवलेलीं मनशां जाता काय? खरीपणी जरी तर आमी देवाचेर भावार्थ दवरता, जें कितें आमी भावार्थान मागता तें देव आमकां फावो करतलो. जरी तर आमचो भावार्थ देवाचेर ना जाल्यार जायतें उणेपण आमच्या जिवितांत आमकां फावो जातलें. कित्याक आमचें लक्ष, आमचें मन फकत दुडवांचेर आसतलें. आनी दुडवां जेन्ना आमच्या जिवितांत आसतात, चड आपुरबाय आमी ताचे घेतात, तेन्ना देवाचेर मन केन्नाच आमचें आसचें ना. तर मोगाळ भाव भयणीनो, जसो जेजू आयज आमकां एक आपोवणें दिता, ताचेर पातयेवंक, ताचेर विस्वास धरूंक, ताचेर भावार्थ आमचो वाडोवंक, तो ह्याच मनान ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी वांटो घेवया. बेठोवनेक आमी गायन गावुया C19. जिने वांटे जिने किडना, पान 30 आनी 100. C19, page 36.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन प्रितीच्या बापा, आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजें आनी आमचें मोदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलें तें तुका भेटूंक आमी तुकाच भोगूंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोर उमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा. तीर बोरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povi, 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 Ovarazzo sorvesmor tu, Sorgani संसार कोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयसो. सर्वेस्पराचे नावी येतात राकासोय उत्सर्गी तुका सोयसो. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मोडली. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच बरें जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. सोमया जेजू तुझे मरण आमी समोर तुझे बरो जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओतरेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणीन उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या बागुयन बापा, फिलिप नेरी आनी सिमाव आमच्या गवणी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. सर्वेस्परा तुझ्या चाकरा आंतोनियो कारवाराची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं बरोबर जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावं.
पुनर्जिवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागेवन दवरून दुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू दाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां वगस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमोशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवड ती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोमया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या गाडजान शेवतना गायन गावया. D17 जेजू मोच्या देवा, पान 50 D17 पेज 56. जेजू मोच्या देवा, आवडेता घेवच्या तुका. जेजू मोच्या देवा, आवडेता घेवच्या तुका. यो यो मोच्या जेजू, सगळे
사이바 이다우두가 여여모차 지수 성의모치 가리사이바 이다우두가 지수 모차레바 아우레다 교차구가 지수 모차레바 아우레다 교차구가 सर्वेस्पराच्या कालसंत मेळटा काकलूत आनी तारण दिवपी भरपूर मोग प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा, संवसारांत ताचो रूपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावंक हें आमी कालतीपणीन मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पोतबेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार शेवटाक आमी गायन गावुया. केस 7 निर्भागी आमची काळजां पान 142. केस 7 पेज 142. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत बुडून आसली, निराशी दुखां बरी हांव चिंतून सुखी जाली. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत बुडून आसली, निराशी दुखां बरी हांव चिंतून सुखी जाली. काळजाचो उजवाड जेजू, मोन्नाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो पोतोर जेजू, चिडेचो सुर्या जेजू. काळजाचो उजवाड जेजू, मोन्नाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो पोतोर जेजू, चिडेचो सुर्या जेजू.